मोगाळ भाऊ भयणीनो, सुमार 2000 वर्सां आदीं निमाण्या शुक्रारा दिसा घडल्या आनी मुखारी असले घडीत घडोवंक साध्य नासल्या एक महान पवित्र घडीताचो उगडास काडूंक नियाळ करूंक आनी मान करूंक आमी जमल्याव देव बापान ह्या संवसारी पातक्यांच्या गुलामपणान पडल्या आपल्या लोकांची सोडवण करूंक पाठयल्या आपल्या एकाच पुताच्या म्हणजे जेजू क्रिस्ताक निश्ठूर जुदेव आनी शिपायांच्या राजांगणांत आमी उबी रावल्याव, कित्याक सतत उलयतलो सर्वांक बरें करीत गेल्लो शांतीचो कुंवर काकोळतीचो सागोर तो जावन आसलो. वय जेजूचें राज ह्या संवसाराचें न्हय, ताचें राज जावन आसा सर्गींचे. कसले सूख आदारिनांतल्या जेजूक एक विचारान कैदी भाशेन ताचे दोनी हात बांदून पिलाताच्या मुखार उबो रावलो. दुबळ्यांक बरी खबर परगटलो, पातक्यांक बक्षिलो, कोडकारांक नितळ केलो, तोंट्यांक सलाशे केलो, मोन्यांक उलयशे केलो, केप्यांक आयकाशे केलो, कुरड्यांक दिश्ट दिलो, मात्र न्ही मेल्ल्यांक सयत जिवांत उठयलो. ताच्याच उतरान आपल्या परचेक तांच्या सर्वांच्या गरजांक पावल्लो. सोमेस्तांक बरें केल्लो आमचो सोमी आपणाक आयली स्थिती चिंतून सगळोच कंगल जाता, कळवळटा आनी म्हणटा, परचे म्हजें कितें वायट तुका हांवें केलें, खंयच्यान तुका हांवें दुखयलें, सांग म्हाका अशें. ह्या जेजू क्रिस्ताच्या कठीण कश्टांच्या पाशावान वांटेली जावंक आमी आतां आयती जावया. पयलेंच तेसांव जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बगेन कुर्सावर वीन सोडलाय सगळो संवसार. देवाचो पूत मनशा कडचो सोडवणदार आज मनशा मुखार अपराधी जावन उबो रावला. पिडाशिडा गूण केल्ल्या देवाच्या राजेची गूट मनशाक कळीत करून बाचावेची वाट दाखयलेल्या जेजूक आज मरणाचें फर्मान वाचलां. मरणाच्या फर्मानाक वळख जालेल्या आमच्या सोम्यान शिकयलेलें, हेरांची जडती करिनाकात तवळ तुमची जडती जावची ना. हेरांक अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात तवळ तुमचेर अपराध म्हूण फैसल जावचें ना. ह्या समजेंत आमी देवाक इगर्जींत, सक्रामेंतांत आनी पुणशेतांनी मात्र देखता आनी देवाच्या सारक्याच्या आनी देवाच्या सारक्याच्या आनी रुपाच्या आमच्या पेल्या थंय त्याच देवाक पळोवंक चलवता. अधिकार, पदवी आनी संवसारी वस्तूची आशा वडून जुदेवा बरी दारूण आनी कठोर जाता. मागणे सोम्या जेजू, पेल्या थंय आमी तुजें प्रतिरूप देखूंक, पेल्याचो मोग करूंक, तांकां बरें करूंक आनी तांचे पासत मागूंक आमकां तुजो आदार दी. प्रत्येक फिरगजींत लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थीपण वावर करच्या लायक मुखेल्या पासत उपाध्यक्ष, प्रतिनिधी, गुरकारा पासत मागता. पयस सभेच्या मुखेल्यांक तांच्या मिसांव वावरा वेळी येवच्या अडकळीचेर जैत व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता. सोम्या काकुल तामचीकर. सोम्या
फकत आमचे कर सदैव माये मागतो उपकार खंयचेय काय म्हज्या काळजान खुर्सार मेळटल्या जेजूचेर विसरूंक कोणाक जाय तो मीत मेन नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो कावणे तावून कुर्सा पर्यंत मोग ताणें केलो मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोगतो क्रिस्ताचो मोगतो असो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत मेन नासलोलो क्रिस्ताचो मोगतो सोमी कितलो उधार काकुटीचे भांडार सर्वांक दिता आधार भोगसूंक सदां तयार रक्ताच्यो वरी वाजयल्यो ताणें कुर्सार आमचे पासो दिसरात मागता तो सर्गा क्रिस्ताचो मोगतो जेजूच्या कांद्या कुरीस दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमे जेजू क्रिस्ता सोम्याचो पाटलाव करचो म्हणल्यार कुर्साक कान मारचो सुंका कांट्यार बसून आशिल्ल्या माथेवाक जेजून ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें आनी माथेव ताचो पाटलाव करून गेलो स्नानीक जुवावन ताका पळयलेंच आपल्या शिसांक पळया देवाची शेळी म्हणून जेजूची वळख करून दिली तितल्यार दोग शीस जेजूचो पाटलाव करून आयले सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे जुवांव आनी जाकोब मासली पागोवन आसले ताच्या फाटल्यान आयले इतलेंच न्ही आसता साबर जण जेजूचे शीस जाल्ले पूण कोणायकी ताचो पाटलाव करचें म्हळ्यार कितें म्हूण सारकें कळीत नासले जेजून कुर्साक कान मारचें पेद्रूक आनी ताच्या शिसांक नाका जाल्लें देव तें निर्मिना जावं सोमया तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून पेद्रून जेजूक बेश्टयल्लें ताका जेजून म्हळें म्हजे सरशिल्लो पयस सैताना म्हजे वाटेर आडकळटा तो पातोर तूं कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय बागार मनीस चिंता तशें तूं चिंताय कुर्साचें मरण बापाचेंच येवजन आपल्या परगट जिणे वेळा जेजून परत आनी परत सांगलें कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव वगडावयता पूण जो कोण म्हजे पासत जीव वगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता मागणे सोमे जेजू म्हाका हेरांक बरें करूंक त्राण आसतना तांक आसतना खुशी आसतना म्हजें मन बदलन घट फोटी सांगून सारकी दिशा ओगडावनचे साबार संदर्भ मेळटात कुमकेचो आत दिवन जिणेचो कुर्सा भायर आळू करूंक प्रयत्न करतना म्हजे विशांत घडपांची खबरेपत्रां फायज जातात सोम्या तुजी जिनीस म्हाका एक जिवी देख कसल्याच वायटा सक्तेक भियोवन हांवें फाटी सरोंक सोडिनाका तुवें कुर्सार कांद मारल्या बरी हांवें म्हजे जिणे कुरीस उखलून तुजो पाटलाव करीशें कर सोम्या काकूत आमची कर सोम्या काकूत आमची कर solo permit mo cintung na de kung na e dolave bogung na solo permit mo Jesus permit mo Jesus permit mo घड नासलो उसा एक मेळ नासलो जेजूचो परमीत मो चिंतूंक ना देखूंक ना हे दोळावे बगूंक ना असली दया माया चिंतूंक ना देखूंक ना हे दोळावे बगूंक ना असली दया माया जेजूची दया माया जेजूची दया माया घड नासली उसा एक मेळ नासली जेजूची दया माया
तिसरें तेसांव जेजू पयले फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सोडिलाय सगळो संवसार. हें पयलें पोडणें जेजूचें ताच्या कुर्सा पोंदा. ताजी कूड जेरबंदांनी पापसरली. ताज्या माथ्या कांट्याचो मुकूट सांडसिल्लो. जायते ताजें रगत वावुरलें. इतलो नित्राणी तो जाल्लो चलोवंक ताका तांकनातलें. जाल्यारय तो बारादीक कुरीस ताणें वावय जाय आसलो. जेजू तूं सक्तेवंत आनी सर परजांचो राय जाल्यारय आज तूं पडलाय. निश्ठूर शिपाय तूं पडतना तुजी खेळकुळां करतात. तुका हांसतात तरी तूं निराशी जायनाय. बगर उडताय आनी कुरीस घेवन फुडें चलोवंक मेटां काडताय. आमच्या पातका वरवीं तुका कुर्साची जडाय वावोवंक पडली. आमी सबार फावटी दांटोवन पडटाव, निसरोवन पडटाव, तरी हाच्या किसड आमी पातकान पडटाव. हेर पडण्यां तावन कशें उरतावंगी तशेंच पातकां तावन उठोवन समकोंक प्रयत्न करया. पडणें जैताचो दारवटो क्रिस्तांव जाल्ल्या म्हाका सोम्यान कुर्सा विणें जियोंक आपोवंक ना. बगर कुरीस घेवन ताच्या फाटल्यान येवंक उलो दिता. कुटुंबाची जबाबदारी वावयतना जायते जण पडतात. आमच्या कुटुंबा जिणेंत तरावळ तरांच्या कुर्सा पोंदा पडोवन आमी कश्टताव. पण हर एक चळवणी देवाची कुशी पाळोवंक शिकयता. तुजी कुशी करूंक म्हाका धैर्यान भर. तुज्या उपादेसा विरोध गेल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी. ह्यो तुज्या दुखी आनी कश्ट आमच्या दोळ्या मुखार दवर आमी सत्रायेन आनी देवबिरांतीन जियोंक फावो कर. सोम्या काकूळ दमचीकर. सोम्या काकूळ दमचीकर. मुझे मागणे सोम्या देवा उदर काळी तुंदी म्हाका आयच्या दिसा. ऐक मुझे मागणे सोम्या देवा उदार काळी तुंदी म्हाका आयच्या दिसा. दिबोळ देवा सोंसच्या कस मोजे संतोष बरी काळसां. दिबोळ देवा तुझ्या मुखावयसून संतोष म्हाका मेळटा. ऐक मोचे मागणे सोम्या देवा उदार काळी तुंदी म्हाका आयच्या दिसा. चवथें जेजू आपले दुखेस्त मायेक भरता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सोडिलाय सगळो संवसार. मोरी जेजूची माय जेजूच्या कश्टा मरणांत लागशिल्ल्यान सहभागी जाल्ली व्यक्ती. चळवळीच्या येवजणांक तिजो सहकार संपूर्ण आनी विशेष. ती सर्वेस्पराची साकर जाली आनी ताचे कुशे प्रमाणे जियोंक फुडें सरली. अशें जेजूच्या जननांतावन मरणा पर्यंत ती जेजू संगी एक जाली. कुर्सा वाटेर ती जेजूक मेळोवंक आनी ताका बुजोवंक आयली. जेजू तिजो मोग भोगलो आनी त्या कुर्सा वाटेर आपल्या मोगाची प्रत्युपकार जावन तिचेर ताणें आपली दिश्ट घाली. जेजूच्या कुर्सा वाटेर जेजूक सांगात दिल्ली मोरी आज कश्टांच्या तिच्या भुरग्यां संगी आसा. ती आमचे कश्ट जाणा देखून ती आमकां बुजयता, आमकां आदार दिता आनी जेजूच्या कश्टांक आमचे कश्ट मेळोवंक प्रेरण दिता. मागणे सोम्या जेजू जेजूच्या आवय थंय तुका आशिल्लो मोग आनी मायपास आमचे थंय दाखय आनी तेच्या विनवणेचो आदार आमकां मेळूं. आवय बापायंक खंयची बेजाराय आनी दूख दिवच्या भुरग्यांक तूं बक्षी. तुवें मोग दाखयल्ले बरी आमकांय मोगान भरती कर. मरिये आमचे माये आमच्या हाताक धन तूं आमकां जेजू सरशी आपोवन व्हर. सोम्या काकूळ दमचीकर. रोडोंग मेळ्या आमी सोमेस्त आपले मोरी आमकां पळयता.
येऊन रडयातीच्या सांगाता जेजू मोकुरसार उमकळता नांदगी तुमचे कडे दुकान दुस्मान झेंदवा निंदा करता कितलो सोसनी सांता जेजू मोकुरसा उमकळता साताची उतरा मोगाशी हेर वेळ ही कोस लागणे करता जेजू मोकुरसा उमकळता पंचमें सेसांव सिरेनसो सिमांव जेजू कुरीस वोवोंक करता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता उतरां सांव पावलाची एकामेकाच्या अस्गतगायेचें वजें ववया त्या दळाक क्रिस्ताचो उपदेश तुमी पाळटल्यात अस्कस जाल्लो जेजू कुरीस वोवोंक कश्टतना वाटेर कांय जीव दीत म्हणल्या भियान शिपाई सिरेनाच्या सिमांक कुरीस वोवोंक बळ करतात सिरेनाचो सिमांव ना कुशेन कुरीस वोवोंक कुमक करता आपलो वावर संपोवन घरा वयता आसतना हें एक व्हड वजें म्हूण ताका बगलें जायजे पूण शिपायांच्या भियान तो मुखार सरता आज सेवेचो मनोभाव उणो जावन येता आपूण आपणाक देव समेस्तांक म्हणली गाद आमच्या संवसारांत सस जावंक आसा म्हणलो दुबाव बगता हेर कश्टतना समस्यांक रेवडतना थोडे फावटी दोळे आसूनय आमी कुर्डे जाता हेरांक कुमक करची शाती आनी अवकाश आसल्यारी आमी साबार फावटी मुखार सरना हेरां आमचे लागीं कुमकेक आयल्यारी थोडे फावटी तिरस्कारान फाटीं धाडचें दुखोवचें आमी पळयता कितेंच फाटीं मेळना म्हूण कळीत आसल्यारी सिरेनाचो सिमांव मुखार सरलो मागणें मोगळा जेजू कुशेन दान दिवच्या सर दानी पसत मागता गरजेक रगत दान दिवच्या पिडेस्तां सांगाता वेळ दान दिवच्या शिकपाक भलायकेच्या निधीक आनी प्रगतीच्या कामांक निर्गतिकांक पावच्या वावराक दान दिवच्या सर दानींक दोडत्यान बर म्हणून आमी मागता सोमिया काकूट आमची कर सोमिया काकूट आमची घरी मोचालाना बावडा किते तुमी केले माकास तुमी केले मोचालाना भावडा किते तुमी केले माकास तुमी केले हांव केल्लो तुमी काम दिले हांव तानेल्लो पियोंक दिले भोगा तेरास मोजा सर्गीच्या बापाचे म्हज्या ल्हाना भावडा कितें तुमी केलें म्हाका तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भावडा कितें तुमी केलें म्हाका तुमी केलें सवेस तेसांव वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता वे सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सोडूलाय सगळो संवसार मुखामळ काळजाचो आरसो ताचेर वासूंक येता काळजाची गोडसाण जिणेभराची जडाय उतरांक जायनातलो उद्वेग आपल्या मिसा वावरान साबारांची पिडा गुण कर दूख पुसून पदकां बगसून समाधान तूं वोस म्हणून सर्वंक बरें केल्ल्या जेजूक आज ताचे मुखामळ पसूंक कोणीय नात पूण वेरोनिकाच्या काळजान मोग आसलो देखून जेजूच्या मुखामळा वयली कंत दूख आटाविटे हुस्कोती पारकूंक शकता
निष्ठूर शिपायांच्या मारांनी आणि लोकांच्या दगदिणे वरवीं तुझे मुखामोळ विद्रूप जाला. रक्ताच्या गामान बुडल्ले ती मुखामोळ पुसचे ते बाग तुवें म्हाका फावो केले. पूण म्हजी जिणी सार्थक जायजे तर हांवें हेरांची दुखां पुसून जाय. एक तूं वाल्यार न्हय बगार तुजे मुखामोळ म्हज्या काळजान तूं कणसय सोम्या. आपणात हांव कितें करूंक जाता ते करूंक ती धैर्यान फुडें सरता. मागणें मोगाळा जेजू, आमच्या भोवारी कश्टांच्या सर्व स्त्रियांक वेरोनिका बरी तूं धैर्य भुलाबय. स्त्री शोशणांनी हक्का खातीर वावुरच्या सर्वांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. ताणें हाती घेवची सर कामां स्त्रियाच्या जिवितांत बदलावण हाडून दी. समेस्तांनी स्त्रियांक समान गौरव दिवन एक नवी समाज निर्माण करूंक तुजो आदार दी. सोम्या काकुळतामची सोम्या काकुळतामची करी. जेजू आपयता, जेजू आपयता म्हाका सुखान गोपांत आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता. तुका आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता. खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसा. 7वें दिसांव जेजू दुसरे पोवटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सोडला सगळो संवसार. समजाव पवित्र पुस्तकांतलो एक बळवून मनीस तरी मनशा सैबाच्या अस्कतकाये निमती तो पडलो. दावीद श्रेष्ठ राय तरी तो पडलो. देवाच्या कृपेन तो परत उठलो आनी नवी वाट धरली. पेद्रू पडलो आनी ताचे पातक रडोवन तो सोम्या सोशीस जावन पवित्र सभेचो पयलो पापसाहेब जालो. ह्या संवसारान अस्कतकाये निमती पडानातलो मनीस ना. पडचें मनशा सैम, पडल्या कडेन उठोवन मुखार चलचें दैवीक सैम. सलवणी जिविताचो एक वांटो. आमचें जिवीत कश्ट आयल्या वेळार आमी कांगाल जाताव आनी देवाक पुरपुरताव. अवघड वा पिडेक बली जावन उठोवंक जायनासतना सगळें जिवीत न्हिदल्या कडेन सारच्या आमच्या भावंडांचो आमी उडास काडया. सबार कुटुंबां आज पिडेशिडे वरवीं दुबळिकाये वरवीं आनवारा वरवीं पडल्यान. उठोवंक तांकां नासतना कश्ट जातात. इवाजणां सारको फुडार नासतना तेंते सवांक बली जावन कश्ट जातात. जायतीं भुरगीं सारकें मार्गदर्शन नासतना वाडसुकोन वेतात. काजरी जोडी लग्ना जिवितान भावार्थ नासतना वेगळ्या तरा निमती कश्टोन आसात. जिणेन कश्ट पडल्या वेळार सोबाय कश्टान पडल्यांची सोबाय पळोवन खोबरो करून रावचे तांकां वयर उखलोवन तांकां तें प्रयत्न आमी करियेत न्हय. हेरांक जिवितान पडटना तांकां प्रोत्साह दिवन उखलूंक जेजूचें हें दुसरें पडणें आमकां प्रेरीत जावं. सोम्या काकुतामची कर. सोम्या काकुतामची कर. सोम्या आतां पातकार रडता. जिणी बदलूंक खंडेस निश्चय सीता. भोगोस म्हाका जेजू तुजी काकूत मागता. म्हाका मुजी
8वें तेसांव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. मनीस एकसुरो न्हय. आमी एकामेकाच्या सांगातपणान जियेता. आमचे कश्ट एकामेका थंय वांटून घेतना, आमच्या कश्टांनी एकामेकाक बुजयतना आमचेच कश्ट हाळू करूंक आमी प्रयत्न करता. ताच्या की चड जावन आपणाचेच कश्ट वर्ते म्हूण चिंतिनासतना हेरांचेय कश्ट समजूंक तांच्या गरजान पावतना आमकां आमच्या कश्टा दुखाची विसर पडटा. जेजू कुरीस वयतना ताच्या सांगाता आसली साबार जाणां ताका बुजोवंक प्रयत्न करतात, पूण जेजू ताचे कश्ट विसरन ताची स्थिती पळोवन रडतेल्या स्त्रियांक जेजू बुजयता. आमच्या कश्टांत आमकां बुजोवन दितले बारीस तोडे. ह्या दिसांनी कश्यो आवयो आपल्या भुरग्यां पासत रुदान करतात तें आमी पळयता. आपली तरणाटी भुरगीं मादक द्रव्याक वळख जावन कश्टातना सुमार आवयो रुदान करतात. कितल्योश्यो स्त्रियो आपल्या दादल्याच्यो दोशी सोसूंक जायनासतना रडतात. कितल्योश्यो स्त्रियो आसाय खातीर गुपीतपणान रडतात आनी थोडीं एकसुरपण सोसूंक जायनासतना रडतात. चली म्हूण गर्भान नास करची कितलीं जाणां ती चली ती स्त्री तिका शिकापना उलोवंक येतना म्हूण इंसूची कितलीं जाणां नात. असल्या स्त्रियांक, भुरग्यांक, निराधारांक, विधवांक जेजू आज पळोवन आसा. तांकां आज कोण बुजयता, तांचे रडणे कोण तापयता. मागणें मोगाळा जेजू, तुजी उतरां सज जावंक पावल्यात. आवयो आपल्या भुरग्यां पासत रडतात. रडोन बसच्या बदलाक कार्याक देवूंक तूं कुमोग कर. हो संवसार मोगाचें बिडार जावं जबाबदारीत आवय बाप आवश्यकता आसा. आवयांनी मोरयेची देख घेवन घर सांबाळूंक प्रेरण दी म्हूण मागता. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. हांव आयला तुजेशी बापा म्हज्या, काळीजूक डापूंक तुका. बरवो सोम तुजेशी आयला बापा, आशीर्वाद दी म्हाका. हांव आयला तुजेशी बापा म्हज्या, काळीजूक डापूंक तुका. बरवो सोम तुजेशी आयला बापा, आशीर्वाद दी म्हाका. बापाय सारख्या मोगान तुज्या ल्हानपणी हांव वाडतालो. संवसारी आशा कुशा सांपड हांव मोग तुजो विसरून गेलो. 9वें तेसांव जेजू तिसरे फावटी खुर्सा बंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कुर्सार सोडिला संवसार. कालवारीच्या वाटेर जेजूचे कश्ट आनी कुर्साची जडाय मेटामेटांक सडटात. तो जल्मतना सुरू जाल्ले कश्ट मरणा पर्यंत सडोवन आयले. कुडीन अस्कत जाल्लो जेजू कुर्सा पंदा परतून परतून पडटा. समाधानी, सोसणीक, कलतो आनी बळो जेजू परतून परतून उठता आनी जडायचो कुरीस पवन आपणाचे सोडूनचे मिसांव संपूर्ण करच्या फुडें सरता. नियाळ साबार फावटी आमच्या जिवितान पिडे वरवीं, कुटुंबाच्या सदाच्या मरणा वेळार, आर्थीक अडचणी वरवीं आनी नाना तरेच्या सलोणे वरवीं आमचे मिसांव मुखारसून व्हरूंक कठीण कश्ट भोगतात आनी जिवीतच नाका म्हूण भोगता. आनी देवाक आमी दुडसाता आनी ते कश्ट सोसूंक देवाची कृपा मागोवंक विसराता. मागणें मनशाच्या मोगा बसून कुर्सा पंदा पडून चिड्डल्ल्या देवपुता, तुजो मोग करूंक आमकां कृपा दी. संवसारी जिणेंत तुवें आमकां दिल्लें मिसांव मुखारसून व्हरच्या वेळी आमच्या कश्ट आनी आकांता वेळार तुका उलो मारूंक
आनी तुजी ससाय जोडूंक आमकां जणवाय दी. सोम्या काकूळ आमचीकर आका कुळ तामची करी चिनीच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी सुमको तोलो हांव गयानांनी. जिणयेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी सुमको तोलो हांव गयानांनी. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मुझे थंय ताची संगी आसतना उपगोण म्हाका भोगना. सोम्याचो उजवो हात मुझेर आसा दीस रात ताच्या हातांत आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना. जिणयेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समको तोलो हांव गयानांनी. जिणयेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समको तोलो हांव गयानांनी. 10वें दिसांव जेजूचे आंग वस्तूर काण विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्त. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सारवी सोडिलाय सगळो संवसार. मुजे आंग वस्तूर मुजे आवयन म्हाका विणून दिल्ले. म्हज्या आवयच्या मोगान आजून म्हणसर जतनेन हांवें सांबाळिल्लें. पूण ते शिपायांनी वोण काडलें आनी ताचेर सोडती घाली. कोणी तुज्या दगल्या खातीर तुजेर दावो मांडीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरूंक सोड म्हणून हांवेंच शिकयल्लें. आनी आज मुजें म्हणलें आसलें एक वस्तूर वोण काण म्हाका तांणी विणगो केलो. म्हज्या जिणयेंत खाणा जेवणाक न्हेसणाक हांवें केदींच महत्व दिल्लें ना. म्हज्या शिसांकी हांवें सांगिल्लें वाटेर एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. बुद्धी जावं पोतें जावं आनी चिरयेन दुडू जावं घेनाये. पांयांक वाणो घालयेत तरी बदलूंक वस्तूर व्हरिनाये. हांवें अशें सांगिल्लें आसा तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडी कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. काणा प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसणा प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया अंतराळाची सुकणीं तीं वोंपिनांत लुविनांत वा तुप्यांनी पुंजयनांत तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करन आपले आवक थोड्या वेळाक पुणी सडोवंक सकत. उण्या भावार्थाच्या न्हू देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी कंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें अनभावार्थ्यांनी. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो. शिपायांनी म्हजें आंग वस्तूर आपडलें पूण तांचे थंय कितेंय बरेंपण घडलें ना. पूण साबार जण पिडेस्त तुज्या आंग वस्तुराचे देगेकपणी हात लावंक सोड म्हणून उपकार मागतले. 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टातली एक स्त्री आसली. साबार वैजाच्या हातांत पडून ती कश्टाली आनी आपलें आसलें सगळें तिणें वखदाक करसिल्लें तरी कांय बरेंपण जावंक नासलें. पूण तिणें म्हजें आंग वस्तूर आपडलें आनी ती गूण जाली. हांव देव निंदा उलयलो म्हणून श्रेश्ठ याजकान हंकारान आपलें वस्तूर पिंजिल्लें. म्हाका कालवार दोंगराक हाडच्या पयलें राजांगणांत एक पावटी म्हजें वस्तूर काण रक्तांबर शेलो न्हेसयल्लो. उपरांत तो रक्तांबर शेलो काण म्हजेंच वस्तूर म्हाका न्हेसयलें आनी आतां परत म्हाका विणगो करतात. मागणें. सोम्या जेजू लौकीक वस्तूचेर लेखावरती आशा हांवें दवरिनाशें कर. फावो तें वस्तूर नासतना कश्टूंच्या लोकांक कुमोग करूंक म्हजे थंय उदार मोन रस. म्हजे थंय आसची पातकाची मस्तायकी काडूंक सांडूंक म्हाका आदार दी. सोम्या काकूळ तामची कर. सोम्या काकूळ तामची कर. कुर्सा सावळे रावोन तरी विशेव आमकां मेळटा. जावं
जावचे सगळे आमच्या बऱ्या थंयसर आमकां कळटा क्रिस्ता कुर्सा आमारुका पोटलून धरलाय सोम्या सलमान होगळा फावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा. 11 तेसांव जेजू खुसार खेळायतात. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेन कुर्सार बी सोडिलाय सगळो संवसार. अब्राम इसाकाची बली भेटोवंक मोरिया दोंगराक वेताना इसाक बापायक संपूर्ण काल जाता आनी ताच्या कांद्यार लांकूड घेता. कितेंच प्रतिरोध दाखयनासता बलयेच्या वेदीर न्हिदता. तेच घडये देव आपणाचो निर्धार प्रगट करता. अब्राम तुवें तुज्या पुताक बली भेटोवची नाका. हांव संवसाराच्या सडवणे पासत म्हज्या एकल्याच पुताक बली भेटयतलो. आनी जेजू कसलोच प्रतिरोध दाखयनासता खुर्साक आपणाचे हात पाय खिळावंक दिता. जेजू खुर्सार खिळायतना ताचें स्वतंत्र संपलें आनी कितेंच करूंक ताच्यान जालें ना. पूण ताची उलोवची सकत ताणें केदींच वायटाक वापरली ना. बगार बोगसण्याची उतरां ताचे तावन आयलीं. गूण जायनातली पिडा एकसुरपण दुबळी काय म्हणल्यार खुर्सार जायत्यांक खिळायलां. एका दिसा आमकां सर्वांक मरोंक आसा तें खरें पूण आमकां कोणायकी वळवळोन मरोंक नाका. शांतीचो शेलो पांगरून मोरचें आमकां जाय. पूण जेजू निश्ठूर आनी विंचता. आमचे पैकी थोडे फेल्याचेर जिवीत दुखीचें करतात. मुखल्यान गोडश्या उतरांनी उलोवन फाटल्यान दुरसातात, खोडी काडतात, घात करतात आनी कांटाळतात. तांचें जिवीत खुस्सा खेळायतात आनी फटकिरो आरोप मांडतात. अशें हांवें करिनाशें कृपा दी जेजू. सुम्या काकूत आमची कर. जेजू सोम्या म्हज्या भावा सारकी त्यावून कळटा कस तुजे कशें हांव प्रयार करूं कशी दिवं तुका सहाय कशी दिवं तुका सहाय. जेजू सोम्या म्हज्या भावा सारकी त्यावून कळटा कस तुजे कशें परियार करूं कशी दिवं तुका सहाय कशी दिवं तुका सहाय. पावानाका बेलमो मोजी तूं पुता बेलमूत भावांची तुज्या केन्ना संतांच्या सहाय तूं करता कवळ सहाय करताय तूं म्हाका सवळ सहाय तूं करताय म्हाका. जेजू सोम्या म्हज्या भावा सारकी त्यावून कळटा कस तुजे कशें परियार करूं कशी तुका सहाय कशी दिवं तुका सहाय. 12 सेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेन कुर्सार बी सोडिलाय सगळो संवसार. ससनाचो कण धरणी पडला करीत फळ दिवंक सकाना. आज ह्या उतराचो अर्थ आमकां समजता. जेजू देवाचो पूत कालवा दोंगरा दोगां अपराध्यां मदें 3 वरां कुर्सार वळवळ्ळो. निमाणे बापा तुज्या हाती म्हजो आत्मो ओपसिता म्हूण प्राण सोडता. कुर्सार उमकळून मेल्लो जेजू बापाच्या अपारमीत मोगाची आनी काकुळतीची साक्ष. कुर्साची मोराण बापाची खुशी जाल्यान आनी जेजूची मोराण ताच्या मिसावांची सोंपणी. नियाल
मोरा जिविताचो नास न्हय, बगार नव्या जिविताची सुरवात. जेजू मेळ्ळो आनी मरणाचे जैतेवंत जावन जिवंत जालो. देखून ताच्या कुर्सा वरवीं जिवंतपण उदेलें आनी जिवंतपणा वरवीं नवो यूग प्रारंभ जालो. जेजू संगी आमी मरता तर ताची संगी नव्या जिवितान उरता. मागणे मनशाच्या मोगा पासून कुर्सार मेल्ल्या जेजू आमी तुजो मोग करूंक आमकां गरपा दे. संवसारी जिवितान तुवें आमकां दिल्ले मिसांव बरें करून संपोवन निमाणे दिसा तुजे सांगाता पुना जिवन जावन सर्गराजा तुका वगूंक आमी मोग करूंक ससनाच्या ससनाक आमकां फावो कर. सोम्या काकुळत आमची कर. या काकुळत आमची करीस. नमन तुका पवित्र कुर्सा, नमन आमच्या मोगा गुरता. नमन कुर्सा जैते वोंता, नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. नमन कुर्ता पवित्र कुर्सा, नमन आमच्या मोगा गुरता. नमन कुर्सा जैते वोंता, नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. कुर्सा मरणा पर्यंत जेजू कालतो जालो. जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो. कुर्साक अकमानातावन ठाणे मान फावो केलो. कष्टा मरणान सर मनशाक बरवोस उदेलो. नमन तुका पवित्र कुर्सा, नमन आमच्या मोगा गुरता. नमन कुर्सा जैते वोंता, नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. 13वें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मोरयाच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कारांनी प्राणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सोडिलाय सगळो संवसार. जेजूची निर्जीव कूड मोरयाच्या हातान दितना ती कितें बगलें ना जायत तिका सिम्या उपरावदीन सांगली उतरां. पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक दरीचे तलवारी बरी. तुजें काळीज पापसिताले. ही उतरां मोरयेची मायेची जिवितां नीज जातात आनी तिच्या काळीज नीज जावन पापसाता आनी बेसां करता. एक तरणाटो पूत वा धूव निर्जीव जावन आमच्या उस्क्यार न्हिदली तर ती आवय तें दूख कशें सोंसीत. मोरी हे दूख आनी वळवळे मौनपणी सोंसता. जेजूचे सगळे जिणयेन संपूर्ण तरान ती वांटली जाता आनी आपल्या पुता थंय आशिल्ली जबाबदारी खरेंच पाळटा. आतां भाव भयणीनो, सोम्यान त्या पर्यंत सोमी ये पळटा. आतां भावा भयणीनो, सोमी ये पर्यंत सोंसणीक जाया. पळया, एक शेतकार कशें तो भुमीच्या पिकाक राखून रावता. पयलोस आनी आखरेचो पावस येसर तो सोंसणीकायेन रावता. तुमी तशेंच सोंसणीक जायचे. मोरी आमकां सोंसणीकायाक आदर्श देवाच्या पुताक आपल्या कुसवान घेतना, खावणेन ताका जल्म दितना, इजिप्ता पलायन करतना, परबे वेळार जेजू देवळान चुकतना, समाजेंत लोकांतावन ताका तिरस्कार मेळटना, कुर्साच्या पयनार आटाविटे भोगतना, जेजू कुर्सार किळायतना आनी बोब मारून प्राण करतना मोरी खुद्द हें पळयता आनी सर सोंसून व्हरता. बापाच्या कुशेक ती काल्तिमान घालता. आमचे जिणेन आमकां पसंद नातल्लें घडतना आमी सोंसणीकाय जातान गी आमचे दूख उतरां चिन्नां भावनांनी दाखोवन कितल्या जाणांची मनां दुखयता आमचे
दुखयता आमचे नासस्निकाय वरवीं कितले फावटी आमी हेरांक लुकसाण करता नासस्निकाय जैताची वाट न्हय म्हूण जाणा जावया मागणे मगळा जेजू तुजे आवयन आपले मगाळी मायेन तुका तिच्या एकल्याच पुताक मनशाचे सोडवणेक आनी देवाच्या मिसावा कुशेन ओपोवन दिलें सोडवणेच्या खामान तुका दिल्ले मिसांव तुवें विश्वासपणी जारी करूंक तुका तिणें पुरतो सांगात दिलो आनी विश्वासपणाची आनी सस्निकायेची आमकां ती देख जाली आमी तिचे देख घेवन जियोंक आदार दी सर आवय आनी तुज्या राजाचे खाम मुंदरसन व्हरूंक कसलोय त्याग करूंक सकत दी सोम्या काकुळत आमचे कर जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिला रगत आपले विक्रान मोग केला ताच्या मोलीक रक्ता दिला बोगसाणे ताच्या जिणये मोडाक सर्गीचें जिणे एक थेंबो तुज्या रक्तासून हजार पृथ्वेक सोडवून दिवच्याक तो पुरो कित्याक तर तूं दायलें रगत तुजें कित्याक सोम्या केलें सांग म्हाका अशें कलवारीच्या दोंगरा सोमी उमकोळटा म्हजो देव सोडवोंडा जीव आपलो दिता कसलो उपकार तुजो हांवें भावुडसो मोकेलोय मोजो मोजो पापयासो जेजून आमचे पासोत आपलो जीव दिला रगत आपले विक्रान मोगमोसो केला 14वें स्तेसांव जेजूची कूड सुगंध तेलान माखून सेपुल्क्रान दवरतात आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या बगेन कुर्सा वरवीं सोडिला सगळो संवसार हो संवसार तशेंच तातूंत आशिल्ल्यो सर वस्तू रचुल्लो वेळा काळा पुर्वींच शब्द तूं रचयल्ले हर एक वस्तूचो जीव शब्द संवसाराचो उजवाड जाका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना संवसार ताका वळखलो ना आनी ताच्याच परजेन ताका घेतलो ना सर संगतीनी किरकोळ मनशा परी ताका जावंक आसलें राय जाल्ल्या ताका जल्मोंक रावळ्ळेर ना बगार एक गोरवांचो गोठो ताच्या मिसावांचे अंतीम पॉयंट संपोवन ताच्या कुडीच्या निकेपाकी पत्रांत पोकोरून केल्लें मांटे मेळ्ळें मोरी मगदलान ताच्या मरणाच्या पयलेंच ताका सुगंध तेलान माखून निकेपाची सुवात घाल्ली आतां अरिमातेच्या झुजेन ताची कूड सुगंध तेलान माखल्या जुवांव एकलो सोडून ताचे लागशिल्ले सीस खंय गेले ताका वळखल्लीं सगळां दुकान भरलीं तो परत जिवांत उठतलो म्हूण तांकां ताणें परत परत सांगलें तरी तीं विसरलीं आनी रडोंक लागलीं जिवंतपणाचें सत ताबर दोंगरार रुपांतर जाल्ले वेळी आपल्या सिसांक ताणें उगडापें केल्लें तरी तीं विसरलीं आनी रडोंक लागलीं सीस गलेलियांत सांगता मेळ्ळे तेन्नाय ताणें तांकां तेंच सांगलें एम्मावसाच्या वाटेर तेंच सत ताणें परगट केल्लें लाजराच्या मरणा वेळी हांवूच पुनर जिवंतपण आनी जिवीत म्हूण जेजून सांगलें मागणें मोगाळा जेजू म्हाका तुवें फावो केल्ल्या मरणाक हांवें फावो ती तयारी करूंक म्हाका करपा दी जिणयेंत मेळ्ळे सर कश्ट आनी सूख तुज्या पाशावांक हांव मेळयतां गोवांचो कण मातयेंत पडोवन फळ दिवंक सकयल्ले बरी हांवें ताचे बरी जावन तुज्या मेटांनी चलोवन एक दीस तुज्या जिवंतपणांत भाग घेवंक म्हाका फावो कर सोमिया काकुतामची कर सोमिया काकुतामची कर सदैव माया मागता उपकार कनसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचेर तूं सोम्या बरवोसो तूं सोम्या भद्रासो रक्षक तूं धैर्य दिवचो जिणी झुजा
रक्षक तूं दय दिवसो जीण येजूजा जय दिवसो. क्रिस्त आमचे पासत कालतो जालो क्रुसाच्या मरणा पर्यंत. मोगळा जेजू मनशाचे सोडवणे खातीर तुवें सोंसल्ल्या कश्टांचो आमी नियाळ ह्या परगट कुर्सा वाटे मुखांत केलो. तुजे ते कुर्सा वाटेचे पॉयंट मनशा जिविताचे एक प्रतिरूप. हर एक मनीस ह्या संवसारी एक न्ही तर एका रितीन कश्टाता. आमच्या कश्टांत तुजे ते कालवारीचे पॉयंट आमकां बुजोवन दिता. कसलेय कश्टांक तूं भियेलो नाय. तुका न्ही जाल्ले कश्ट तरी त्या कश्टांक हेरांक तुवें जबाबदार केलो नाय. हर एक कश्ट तुवें कुशीन स्विकार केलें, कित्याक त्या कश्टा वरवीं तुका एक शेवट जोडूंक आसलो. तुजे सुस्निकाये वरवींच तो शेवट जोडूंक तुका साध्य जालें. जेजू तुजो कुरीस तुवें जै तसो गुर्त केलोय आनी तुजी कुर्सावाट जी ताची वाड जावन रुपांतर केली. तर आजून ह्या संवसारांत यात्रेक सावन जियेतल्या आमकां तुजें मरण आनी जिवंतपण नव्या जिविताचो बरवसो दिवं. आमचें जिवीत उसांबळी दर्यांत हालोवन दोळोवन वेच्या तरवा परी जालां. अस्कत मनीस आमी कश्टांची मोडां आमचेर उदेताना निराशी जाता, भरोसो सांतांव आनी कंगल जाता. तुज्या कुर्साचें प्रतिरूप सदां आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवर तुजे परी स कश्टां मदें देवाचे कुशेक काल्तिमान घालन त्या कश्टांचे जैते वन जावन तुजे सांगाता सर्गींच्या राज्यांत जियोवचे भाग आमकां फावो कर. सर्गींच्या बापा, कुटुंबांत आमी सांगाता जियेतना तूं आमचे सांगाता राव. आमच्या कुटुंबांत दादल्या स्त्रिये मदें, वडिलां भुरग्यां मदें, ल्हाना मालगड्यां मदें तुजे भिरांतीचें वातावरण राज करूं. आमची कुटुंबां नजरेंतल्या भगेन कुटुंबां परी कर. तुज्या पुताक जेजूच्या कश्टां मरणाचे भक्तीपण आदारलेल्या आमचेर तुज्या बावर्त्यांचेर तुजी दराळ आशिर्वादां वत. आमकां तुजें समाधान दी आनी आमचें हें संवसारी पॉयंट अखे जाल्ल्या उपरांत तुज्या राजांत जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमेन. बापसाहेबाच्या हृदयापासून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकले आमकां शिता अशें आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताळणी पडून दिनाका पूण उडयतले आमकां निवार. नमान मरी कृपे मरली समृद्धीचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगूचें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाची मे आमा पापया खातीर नत कर आता आनी आमच्या मरच्या वेळा आमी महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदीं तसो आतां सदां सर्वता आमी. मगर बापडीनो आतां बाप अलियोतावनो मोठो संदेश ताच्या उपरांत निमाणे आशिर्वाद. भाऊ भयणीनो, कुर्सावाट कशी जाली? कुर्सावाट कशी जाली? खाली बरी जाली की भोव बरी जाली. वयनी जावन भोव बरी जाली. हातून ल्हानांनी, तरणाट्यांनी, मलगड्यांनी, दादल्यांनी, स्त्रियांनी, युवजनांनी सगळ्यांनी भाग घेतला. आनी तुमी नियाळ वाचल्ली रीत आनी मागणे केल्ली रीत, चलिल्ली रीत, भाग घेतली रीत भोव चड मेसोवची. जेजू कडेन सवाल विचारयांक आमी. जेजू, आमी केल्ली कुर्साची वाट कशी जाली? जेजून उलयल्लें बरी जालें म्हाका. जेजू, आमी केल्ली कुर्साची वाट कशी जाली? भविश्या म्हजें सवाल चूक कोणना. आमी जेजू कडेन आमी केल्ली कुर्साची वाट कशी जाली म्हणजे न्ही, जेजू आमी आमच्या जिणेंत कुरीस वावयलो कसो जालो आनी त्या सवालाक जेजू आमकां जाप दितलो. मगाच्यान आमी कुर्सा वाट बऱ्या रितीन केली, भोव संतोश. पूण ह्या कुर्सा वाटे उपरांत आतां घरा वचून तुमी कुरीस दवरून आयल्यात न्ही. थोडी हाडून आयल्यात गे, थोडी हाडून आयल्यात. थोड्यांच्या काळजांत आसा, थोड्यांच्या मतींत आसा. थोड्यांचो कुरीस दिसता आनी थोड्यांचो दिसना. आनी जेजू म्हणटा बऱ्या रितीन तुमी कुर्सा वाट केल्या, त्याच बऱ्या रितीन
तुमचो जिनियो कुरीस वया आनी आमकां जेजू शाबास म्हणटलो. भाऊ भयणीनो, ह्या सगळ्या रितींत आमकां सोम्यान भाग घेवंक फावो केलां ताका आमी अर्गां दिवया. सांगाताच आमच्या जिन्येंत कुरीस आसले वावोंकी त्यात सोम्याची कृपा मागया. हांगासर म्हाका येवंक ह्या मिसाचें बलिदान मेटोवंक ह्या कुर्सा वाटेन भाग घेवंक अवकाश दिल्ल्या फादर मेल्विनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सोमेस्तांक फादर रॉबर्ट, फादर क्लेमेंट, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. दर म्हयने आसात तुमकां सोमेस्तांक एक भाग्यवंत हप्तो, बरो हप्तो कृपेन भरलेलो मागता. मगाच्या भाव भयणीनो, परत तुमकां हांव अभिनंदन पठयतां. भोव भक्तीपणी भोव बऱ्यान सोम्याक मेसरले बरी तुमी कुर्सावाट केल्या. सकाळी तुमी एक देख जाल्यात देखून आमी आमकांच एक थाळयो भेटयांगी. व्हेरी गूड. प्रकृती महोदय, आमच्या सगळ्या वाठारांत भोवून ही भोव अपुरब्याची कुर्सावाट केल्या तुमकां अभिनंदन पठयतना. हांगासर आमच्या मदें आसात बाब लिओ, तांणी आमचे सांगाता मेळून कुर्सावाट केल्या. बाब क्लेमेंट, तशेंच बाब रॉबर्ट, तशेंच धर्मभयणी, आमी समेस्तांनी कुर्सावाट केल्या. हर एकल्यांकी हांव अभिनंदन पठयतां, देव बरें करूं म्हणटा. भोव अपुरबायची सावंड सिस्टम दिल्या, इवन सावंड्स पक्षिकेरे इवन असो ताच्या संगत दिल्ल्या समेस्तांचो काळजांतून उपकार भोगता. तशेंच कुर्सावाटेची ते सवा घालूंक मंडळ केल्ल्या फिरगूस गोडी परिशद, सांजूद असोसिएशन, ICYM आनी समेस्त सगळ्यांचो उपकार भोगता. देव बरें करूं म्हणटा. कुरीस आमचे सर्वांचे जड्याचे कुरीस वयलेल्या जयलाक आनी जाकी देव बरें करूं. तशेंच आयच्या दिसा आमकां हांगासर तणपण दिल्ल्या जेरोम आनी मार्गरेट सल्डाना तुमकांय देव बरें करूं. मागे बायसो जल्माचो दीस आसा सांगिनाका म्हणलें. हांवें मिसा वाड्यार सांगल्यार कुर्सा वाट्या वेळार सदांय विश करता आसली मेळ्ळेले हॅपी बर्थडे म्हण देखून हांवें सांगून नातलें. आतां सांगता मागी संतोश बरी जल्मा दीस मागी बाई तुका मागता सुरेश पोर देव तुजे भरपूर आशिर्वाद घालून दी आनी तुका बेस्ट सामान बरोवन दी, बरी भलायकी सुद्दां तुका दिवन दी म्हूण आमचें मागणें तुजे खातीर जावन आसा. हांगासर मयकाच्या भाव भयणीनो, गायन मंडळीच्या संद्यानी भोव अपुरबायाची तयारी केल्या. भाऊ अरुण डिसोजा तुकाय तशेंच सगळ्यांकी हांव एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. ह्या संदर्भात परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा. दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाचे मनेस्त विनोद गंगोडी, अविनाश गंगोडी हांगासर आसात. तांचोय मनपूर्वक उपकार भोगता. परत कोणाची नांवां सुकल्यान जाल्यार बक्षया तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. निमाण आशिर्वाद पदऱ्या पतावन घेवया. उपरांत आचार्य हांव सर्वेस्परा म्हणलें गीत गावन ही कुर्सावाट हाकेर करया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. अचलां सर्वेस्परा म्हज्या बरोवशा कित्या तूं भोवका कुळदा नितळसांव कवला देता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ. गवळी तूं शेळयांक सरयता शेळी हांव म्हजो पोस करताय. तुजे तांव हांव पयस पावताना पाटी हाण हिडांत रावयताय. अचलांव सर्वेस्परा म्हज्या बरोवशा कित्या तूं भोवका कुळदा नितळसांव कवला लेता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ. मोगाळ पुता सोवें हांव मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगेन क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या अंतस्मरणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी